सगळी मागणी आमच्या आख्या दिसाचो वावर त्याच्या हातांत आमी घालुया आनी आयज पवित्र सभा भाग्यवान पेद्रू आनी पावलू ह्या धर्मदूतांची महामंदिराची समर्पण करता. आयज ह्या दोनूय धर्मदूतां वरवीं आख्या संवसाराक जेजू क्रिस्ताचो भावार्थ आमकां सगळ्यांक पावलो. आयज ह्या दोनूय भाग्यवंतांचे वा संतांचे महामंदिराचें समर्पण करता आसतना आमकां उगडास करता आमच्या पावण्याचो. आमी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक ह्या दोनूय संतान दिले ते भाशेन आमी दुसऱ्यांक दिवंक आयज आमकां आपयता. तेच परी म्हज्या भयणी भावांनो, ह्या दिसाच्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया आनी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सर पदिता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यान सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतांक भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यवान पेद्रू आनी पावलू तुज्या धर्मदूतां वरवीं पवित्र सभेक मेळ्ळलो भावार्थ आनी जेजूचें जिवीत, तर तांचे वरवीं तिका राख आनी संवसार सोरो पर्यंत भावार्थांत तिका तीर करून त्याच जेजूच्या जिवितांत तिका संपूर्ण जायसर वाडय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. माकाबेवांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत वेलें वाचप. समृद्धीच्या मुखेल शास्त्रां मदलो उतर पिरायेचो आनी पोलव्यांक पावक रुपांत एलियाजार नांवाचो कोण एकलो आसलो. ताणें दुकराचें मांस खावचें म्हूण आपलें तोंड उगडून तांकां बोल करताले, पूण लोजयेन जिवचे सुवातेर ताणें मानान मरूंक येवजिलें आनी आपकुशीन वळवळांच्या जाग्यार वचून तो फुडें सरलो. आपल्या जिवाचो सैमातूच मोग आसा तो लेगून विसरून आदवालोले आसा तें सोडूंक धीर घेवंकूच जाय म्हूण समजतात. तांचे भाशेन ताणें मांसाचेर तिंपी उडयली. हे अधर्मी योद्धाची येजमानपण चलयतल्यांनी ताचे भोव आदले इश्टागतीक लेगून ताका कुशीन काडलो आनी ताणें खावं येता तसले खंयचेय तरेचे आपणेच रांदलोलें मांस हाड म्हूण सांगलें आनी राजान खालें. हुकुमा प्रमाणें
योधनाचे मांस काडलोले भाशेन दोंग घे म्हूण ताका बूद दिली. ताचे भोव आदले इश्टागतीच्या भोळेपणाचो फायदो काडून ही कोरणी ताका मरणांतलो वाटयतलो आसली. पूण ताच्या वर्सां सोंपता आनी ताचे म्हातारे पिरायेचो मान राखता तसलो निश्चय घेवन आनी ताचे पिकलोल्या केंसांक फावो त्या माना खातीर आनी भुरगेपणांतावन सारलोले ते देखीवोन जिवीत मनान दवरून आनी चड करून देवानूच स्थापलोल्या पवित्र कायद्याक लागून ताणें सोबे माजार आपलो बावार्थ दाखयलो आनी आपणाक जाय तितलो बेगीन पाताळांत धाडात म्हूण तांकां सांगलें. ताणें म्हणलें, असलो दोंग म्हजे असल्यो पिरायेक सोबना. आनी 9 वर्सांचे पिरायेर एलियाजार पोरक्यांच्या जिविताच्यो चाली मानून घेवंक राजी जालो म्हूण जायतीं तरणाटीं चिंतलीं. आनी थोड्योश्यो घडयो अदीक जिवंचे आशेन अशें हांव करीन जाल्यार ती म्हाका लेगून सारके वाटेंतली घडये कोडसरूंक पावतली. हे भाशेन म्हातारे पिरायेचेर हांव फकत नोश्ट आनी भिरमोद हाडटलों. आतां हांव घडये मनशाचे काश्टींतलो सुटोन, पूण हांव जिवो आसून वो मरून म्हज्या केन्नाच सर्वेस्पराच्या हातांतलो सुटूंक जावचें ना. देखून म्हजो जीव दिवंक म्हजे म्हातारे पिरायेचो मान हांव राखतलों आनी मानादीक आनी पवित्र कायद्या पासत कुशेन आनी उदारपणान बरें मरण मरूंक जाता म्हूण तरणाट्यांक हांव बरी देख दवरतलों. हीं उतरां म्हणून तो वळवळाच्या जाग्यार नीट गेलो. थोडो वेळ आदीं ताची ताय एकदम दयाल आसले ते ताचे राखणदार ह्या ताच्या उतरां उपरांत अवचीत दारूण जाले, कित्याक हें उलोवप तांकां सारकें पिशेपण दिसलें. मार फाराच्या बारान मरचे आदीं तो व्हडल्यान सुस्कारलो. म्हज्यान मरणांतलो वाटोवंक जाताना हांव म्हजे कुडीर मार फाराचे सगळे निश्ठूर कश्ट सोंसता म्हूण पवित्र जानवायेन भरलोलो सर्वेस्पर बरें जाणो. पूण ताची हांव भक्ती करतां देखून म्हजो आत्मो हे सगळे कश्ट कुशालकायेन सोंसता. हे भाशेन ताणें आपलो प्राण सोडलो आनी आपल्या मरणा वरवीं न्हयच तरणाट्यांक पूण आपल्या राष्ट्राचे खूब भाव भयणींक व्हडटेपणाचो उगडास काळजीदारपणान नमुनो ताणें दवरलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. म्हणया, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. खूब सर्वेस्परा जाल्यात म्हजे दुस्मान. म्हजे विरुद्ध उप्रासतात ते अदीक चोडटात. कितलो लोक म्हजे विस्वासी म्हणटा ताच्या देवाचो ताका आदार ना. जबाब, सर्वेस्पर म्हाका सांबाळटा. पूण सर्वेस्परा, म्हजो जीव राखून तूंच म्हजो धाल. तूं म्हजो जोयतांचो प्रकाश. तूंच म्हजी तकली उबान दवरताय. सर्वेस्पराक हांव व्हडल्यान उलो मारतां. आपल्या पवित्र
पर्वतार तावन तो जाप दिता. जबाब: सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. देखून आड पडटना सुस्त न्हिदता आनी उठता, कित्याक सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. हजारांनी लोक म्हाका आतां वेडो घालून तरी हांव भियेना. जबाब: सर्वेस्पोर म्हाका सांबाळटा. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. देवान पयली आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाटाक करून ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशेल्यान चलत वेतालो. थंय जाकेव नांवाचो मुखेल कर वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोठवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवचे खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडाच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी ताका पळोवन म्हणलें, जाकेव, वेगीं देंवून ये, तर आज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगीं देंवलो आनी व्हडे कुशेन ताका आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगळ्या लोकांन गुणगुणून म्हणलें, पातक्या मनशांगेर रावूंक गेला हो. नीट उबो रावून जाकेवान म्हणलें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां, आनी हांवें कोणाक फसयला जाल्यार चौपट परतून दितां. जेजून ताका म्हणलें, आज ह्या घराक तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत. तर सांडलेलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, जेजूच्या काळार दोन वसूलदारांक समाजांत तितलो मान आनी रिस्पेद आसूंक ना, कित्याक ते जे काम करताले ते रोमकारांक करताले. ताकाच लागून तांकां नाकारलोले, ते समाजान नाकारलोले मनीस ते. आनी हेच घडये न्हू, आयज आमी पळयता जाकियस हो महादोल वसूलदार ताच्या जिवितान घडये ताकाय तें दिसतालें आसतलें, तें नाकारणी तो भोगतालो आसतलो. आनी ताकाच लागून तो आतां जेजूक पळोवंक आशेता आनी तो मोठवो जावन जाकियस म्हणल्यार न्हू सांत लोक आमकां सांगता, जाकियस हें ग्रेक भाशेन उतर म्हणल्यार शुद्ध, खरो. पूण आमी हांगा पळयता एक कॉन्ट्रडिक्शन आमी पळयता. तो शुद्ध आसपाची खातीर पूण तो दोन वसूलदार जावन दुसऱ्यांक घडये जायते जाणांक ताणें नागयल्ले आसतले.
आनी हें घडये ताकाच तें भितरल्यान खातालें आसतना तो जेजूक पळोवंक आशेता. आनी मोगाच्या भयण भावांनो, जेन्ना तो आशेता जेजू ताका पळयता आनी ताच्या घरा येवन रावता. आयज न्हू मोगाच्या भयण भावांनो, आमी आमच्या जिवितांत ह्या घडणुके वयल्यान जाकेसाच्या जिवितांतल्यान आमी आमच्या जिविताक कांय शिकवण्यो घेवया. पयलें म्हणल्यार न्हू, आमी दुसऱ्यांची नीट करूंक फावना. आमी पळयता जेन्ना जेजू ह्या धन वसुलाराच्या घरा वचूंक सोदता तेन्ना जायते जाण जेजूक म्हणटा, आरे हो पातक्याचें घर वयता. घडये ताणें चिंतलें आसलें, हांगा जायते पवित्र मनीस आसात, तांचे घरा जेजूच्यान वचूं जातालें, पूण जेजू पातक्याच्या घरा वयता आनी रोखडीच नीट करूंक लागतात. आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारुया आनी पळया आमी असलीं मनशां जाल्यात काय. कोणाकूच आमच्या भाव भयणांक जीं पातकांत आसात वा जीं वायट मार्गान चलतात तांकां कितें बरें जालें वा तांचें जिवीत बदल्लें जाल्यार आमी तांकां तांचेर रोखडीच नीट करतात, तांकां टायटल्स घालतात काय, अशें आमी चिंतूंक गरजेचें. आयज शुभ वर्तमान आमकां हेंच नियाळूंक आपयता. दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्या जिवितांत घेवंक जाता तें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, जाकेसा भाशेन आमी जेजूक पळोवंक, जेजूक अनुभवूंक आशेवंक गरजेचें. तेज्या जिवितांत तो घडये निराश जाल्लो, कित्याक तो जाणा आपूण वायट काम करता आनी तें तो घडये भोगतालो. तेच परीन समाजूय ताका सारको राखनासलो, ताका पयस करतालो. आनी आयज आमी पळयता हें आख्खी ताची गिरेस्तकाय वा ताची व्हडविकाय तो सकलाक धरून तांचे वयर चडटा आनी जेजूक पळोवंक तो आशेता. आनी मोगाच्या भयणी भावांनो, जेन्ना आमी काल्तिकायेन आमचें जिवीत देवा मुखार येतात, देव आमकां केन्नाच फाटीं सरना, पूण तो आमकां सदांच पळयता आनी आमच्या जिवितांत तो भितर सरता. आनी आमी पळयता जेजू सगल्या लोकां मदें हो मोठवो जाकेसाक तो पळयता आनी ताच्या घरा येवन तो रावूंक येवजिता. आनी तिसरें म्हणल्यार मोगाच्या भयणी भावांनो, आमी जाकेसा भाशेन आमच्या पातकाचें दूख धरूंक जाय आनी देवा लागीं बोगसणे मागूंक जाय. जाकेसान जेन्ना जेजूक अणभवलो ताणें सगळें सोडून दिलें आनी तो ताका जेजून ताका आपणायलो. आयज आमी आमच्या जिवितांत जायते भशेन जाकेसा भशेन जाल्लीं आसात न्हू. आमी दुसऱ्यांक नागयतात, आमी दुसऱ्यांक बरें करूंक ना. आयज आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवा लागीं हीच कृपा मागुया, जेजूक अणभवूंक आनी आमची जाकेसा भशेन आमकांय जेजूची आस धरूंक, जेजूक आशेन आमी ताका पळोवंक आनी ताच्याच मार्गान चलूंक आमी देवा लागीं कृपा आनी बळ मागुया. गीत घेवया पेज 34 C14 देणी आमची. देणी आमची भेटूंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनांत तो कोर प्रीता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. घोवावून वाल्त्रार हाडटा, ताकाचो रोस समोर पिता, आमचे सुख दूख सोर भेटोयता, मांडून घे म्हूण विनोद कोत्ता. म्हज्या भावान भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वपिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव कोनवाल्या बापा, तुजी भक्ती करून तुका वंपून दिता ती दानां तूं मानून घे. आनी भाग्यवान पेद्रू आनी पावलोच्या मुन्यारपणान तुवें आमकां उगडापें केल्लें सोत ओपूत आनी निर्भेल आमची काळजांनी सगळे जतनायेन बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी.
ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपतीदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो हिंड तूं कदींच सांडिनाय, पूण भाग्यान धर्मता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घर परगटुया. सोम्याची जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काशींतले पियेता. तितले बावटीत तूं वैभवानी सोर. आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पां सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
आमच्या सडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी ही संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तांतयां पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक मगन जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 61 D27. म्हज्या देवा तूं सोर बरो. म्हज्या